देवाचे विधी सोरी आवता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून आवता देवाशी विश्वास करून आवता तुझो स्वर पोशिका तू विश्वासी मोठोरोय तुझ्या ओरची तोकाची देवाची विधी सोरी आवता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून आवता देवाशी विश्वास करून आवता तुका कीर्तन संतोषा तुझ्या Sorry, aweka, kushaka santos magadi tolia, devashi visvas kurun aweka, devashi visvas kurun aweka, brokano tudidai, tiarandan murmota. Devashi sorry aweta kushaka santos म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून आवता देवाशी विश्वास करून आवता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज हे परबीच्या मिसाक आनी आयज आमचे मदें खेरीत येवकार फादर मॅवरीक फेर्नांडीस कारितासाचो डायरेक्टर आयज आमचे बराबरी मिसाची भेट करूंक आनीक आमकां देवाचें उतर परगटूंक आयज फादर तुका आमचे मदें येवकार आनीक जायतो बरो वावर आमच्या समाजीक मळार कारितास आनी कावन्सिल फॉर सोशल जस्टीस एंड पीस हातूंतल्यान जाता जाल्यार ह्या वावराचेर हो वावर करूंक फादर मॅवरीक फेर्नांडीस आनी ताची टीम आसा तांकां सगल्यांक भरपूर कृपा आनी आदार दी म्हूण आमी मागुया आयज ही बोंपाट सायबिणीची परब आमी मनयता आसतना आमची बोंपाट सायबिणीची कॉन्फ्रारीच्या सगळ्या वांगड्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी जो वावर देवस्वां पासत तांणी करूंक जाय ह्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागुया आयज सिमोना फेर्नांडीस सांतानवाज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तशेंच सेर्तोरियो आनी मॅगी रॉड्रिगीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात मसी आनी सेल्विनो आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटीन मागुया कुमन्यावाची तयारी करतल्या आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर आनी आमच्या संदेशकारांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात जिना कोझमितो आराउज आनी फामील नाकेली मानुएल मिस्किता आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी सगळी उमेदीन हे परबेच्या मिसान वांटो घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयतराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलो आयतार तशेंच आमचे फिरगोजेंत बोंपाट सायबीन मायेची परब आमी समोर उमता आयचो सेवाधर्मीक विशय
वचात बॉम्पार्थ सायबीन माये भाशेन कुडपेचे वरोस कोलीत करात. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा. आमी बावार्थान वाडूंक आनी बावार्थांची पुर्ती फळां दिवंक दर एक उत्सवीक वरोस आमकां एक कुडपेचें वरोस. हें उत्सवीक वरोस कुडपे बोरीत जावंक आनी तें आमी उतरांनी आनी कोरण्यांनी पोरगोटूंक आमकां एक गरजेचो आनी म्हत्वाचो उपाय म्हणल्यार देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक भेटयल्ल्या आयतराचे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना सायबीन मायेचे भाशेन देवाचे उतराचे आमी मोगान पडूंक आनी ताच्या उजवाडान आनी स्फूर्तेन आमी देवाची कृपा सगल्यांक कोलीत करूंक आमकां आनी आमच्या फिरगोजेच्या दर एक कुटुंब पवित्र आत्म्याच्या बोलांक वाडूंक बापा लागीं मागुया. God, भाव भयणांनो, आयज आमी भारतांत रिपब्लीक डे बी समोरमता. देशाच्या नागरिकां खातीर आनी अधिकाऱ्यां खातीर ह्या मिसांतूय आमकां देवाची कृपा तांचे सगळ्यांचेर मागुया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सगळीं शिताबेन वांटो घेवचे खातीर आमी चुकल्यात म्हूण ओळखून घेवन देवाचे आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोडपोत वेदा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडानूच चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
काकूत करून तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती Sorgi moi matema deva babache moi deva kun sorgi moi matema Jesus Christa eglas kopovi deva kun sorgi moi matema eglas so ishvor eglas so por Pratuya Kakut Saradeva Ami Bovo Sokt Burgi Tushi Dekunaycha Disa Tuja Putacha Avoi Sogras Kurtana Tiche Vinone Namcha Sokta Namkam Bordimu Ani Amcha Kote Panali Amka Sutoimu Tuje Lagi Ami Viswasan Magta Amcha Somya Tuja Puta Jesu Christa Udeshi To Korodio Povitratmia Che Ek Ponan Jietan Rasvot Soloita Sasna cha sasna. Amen. नेहम्याच्या पुस्तकावेलें वाचप 7वो म्हयनो लागलोलो सगळीं परजां एकूच मनीस जाल्या परी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलेल्या मैदानार एकठांय जालीं. सरस्परान फर्मायल्लें मोइसेसचें सुमतीचें पुस्तक तांणी एजरास धर्मशास्त्रीक हाडून लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन दादलो बायलो आनी गिन्यानांक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुड्या मैदानार दादल्यान बायलां आनी गिन्यानां पावलोलीं भुरगीं उजीर भोव सकाळीं ते दनपार परी. पुस्तका वेलें ताणें वाचलें. सुमतीच्या पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावन केल्ल्या मदेराच्या उंचच्या जाग्यार एजरास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एजरास सगल्या लोकांक वन उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सोरेस्पराक वर्ते देवाक दिनवासलो आनी सगले परजेन हात उखलून म्हणलें, आमेन आमेन. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी दोनीर सोडपूट फोडून सोरेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचलां तें समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहम्यास आनी एजरास दोन गुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवीत आनी सगल्यांनी आपले परचेक सांगलें, तुमचे सोरेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात. समटीचे उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, सोरोप खायात, गोड सोरोप पियात आनी कांयच तयार करूं ना तांकांय तांतलें इल्लें दियात. कित्याक तुमचे सोरेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सोरसपूर संतोश तुमचें बोळ. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार.
तुमचो जबाब जातलो, तुजी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. वतून म्हणुया, तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची समूर्त सोब बरी, जिवाची घोटाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरें, नेण्ट्याची जाणवाय. जबाब, तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराचो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सोरेस्पराचो हुकूम इस्पोस्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सोरेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदांच तोखपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानो सोरेस्परा, म्हज्या कोडपा, म्हज्या तारुका. जबाब, तुझी उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. वागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. भावा भयणानो, खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसतात, आनी कुडीचे सगळे सांदे कुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोबे पवित्रान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा समेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. कित्याक कूड म्हटल्यार फकत एकूच सांदो न्हय, पूण जायते सांदे. हांव आत न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका कशें आयकूंक येतें तर, आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर. त्या पासत आपले कशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर. खरें म्हटल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटच दोळ्यान आताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना, तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेंच चड ओस्कोत दिसतात ते कुडीचे सांदे अदीक गरजेचे, आनी अदीक हलके दिसतात ते कुडीचे सांद्यांची आमी अदीक पर्वा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुगेचे कशे दिसनात तांकां अदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुगेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना, पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान दिना सो दिसता तांकांच अदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटच कुडींत वेगळोचार आसूं नये, पूण सगल्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें. आनी ह्या सांद्यांक दुखता जाल्यार तांचे वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसतात. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार तांचे वांगडा सगळे सांदे खुशाल जातात. तर तुमी सगळीं बाराबोर क्रिस्ताची कूड, आनी जोण एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो पवित्र सोबेन देवान थोड्यांक नेमल्यात. पयले सुवातेर धर्मदूत, दुसरे सुवातेर प्रवादी, तिसरे सुवातेर शास्त्री. तशींच आसात विस्मितां, पिडेवंतांक बरी करचो गूण, पेल्याची सेवा, फुडारी जावचे आनी वेगवेगळ्यो भासो उलोवचें देणें. तर सगळेच धर्मदूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय, सगळीं विस्मितां करतात गाय.
पिडेवंतांक बोरी करचो गूण सगल्यांक आसा काय? सगलीं आत्म्यो भासो उलयतात बी? सगलीं तांची समजुणी दितात काय? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका पुरगोटूंक सोर्बेस्परान म्हाका धाडला. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora, soy sorves fora. Sorvis potum cei soviasum. Tum ce soveasu, Luca pormone, Jesu Christa ce shuvortoman. muy matu casomia. आमचे मदें घडोवन आयल्यात त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवातेक सावन त्यो खाशा देखलेल्यांनी आनी शब्दाच्या म्हणयाऱ्यांनी त्यो आमकां गमयल्या त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणो जावन म्हज्या पाटल्यान म्हज्या पाळयेन सगळ्यांची पयलीं तावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानीस थियोफिला क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवजिलें. ज्या वस्तूंची तुका शिकोवण मेळ्ळ्या तांचें सोत तुवें ओळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोडान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या गांवांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हानवट जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमाने Vapani tuka Krista. मोकाल बाबा भयणानो, लिओनार्दो बॉफ ह्या नांवाचो एक फांकी लिबरेशन थियोलॉजन आसा. ताणें एका दिसा दलाई लामा हो बुद्धिस्तांचो मुखेली ताचे लागीं भासाभास करतना ताका असो एक प्रश्न घातलो, विच इज द बेस्ट रिलिजन? लिओनार्दो बॉफ वॉज अ कॅथलीक, Dalai Lama was a Buddhist. Boff asks Dalai Lama, which is the best religion? Dalai Lama म्हणले, the best religion is one
that brings you closer to God and makes you a better person? A very smart answer. The best religion is the one that brings you closest to God and makes you a better person. Leonardo Boff wanted to trap him further. And taka vicharle, what makes you a better person? And Dalai Lama replied, whatever makes you a better person is whatever makes you more compassionate. Doyala. A responsible looking at other people. And being happy is not a destiny but an option. Priticha Bava Bainano, Ya Zababancher Aizami Niar Korea. Whatever makes you more compassionate, responsible looking at other people, and happiness is not a destiny, bestens Godoni nade, it is an option, you have to work on it. Mogacha Bava Bainano, Aiz, Ami Porop Somoromtao, Bagyont Mariechi, Mopart, Antiche Mozotin, Amka Ya Kurpecha Warsa, Ami Kurpen Jong, and Kurpen Vadung, Aiz Ovisho Ami Getla. Mokacha Bava Bainano, Amcha Somazacher Ami Nodor Martao Tedna. Aiz Veglia Torani, Amka Munis Giello Dishti Potta. Ani Kida Kalagone Zatagai. Kida Kurpa Devachi Tuisur Unizada. And Kurpek Unao Yala Dekun, Aiz Munis Apli Vat Visolla. Mokacha Babainano, Aiz Mariecho Mariechi Ami Porab Kurtav Dedna, Jesu Wangda, Tanchiro Ek Lansu Ami Nial Kuri. Kurpa Munta Dedna Mokacha Babainano, Mariek O Poilots Anusar Zaino, Anj Bodian, Tika Patsalli, Kurpen Bollelimna. आणि एक कुरपेन बोललेले ओस्तोरेन मोगाच्या भावबेनानो देवाक ओयकार दिलो कित्याक कुरपा तिचे सोर्शा आसली जो मनीस कुरपेन जियेता त्या मनशाक देवाक ओय म्हणपाक सोंपें जाता आनी ओय म्हणटा तेन्ना मोगाच्या भावबेनानो तो देवाकूच ओय म्हणिना तो मनशाच्या जिविताचेर नदर मारता कसो ताच्यान दयाळ जावंक जाता हाव ही कॅन बी मोर कंपॅशनेट ताच्यान दुसऱ्याच्या जिवितांतले कश्ट लो करपाक ताचो हुस्को जाता हाव लुकींग एट अदर्स वी फील मोर रिस्पॉन्सिबल आनी हे भाशेन मोगाच्या भावयणानो तांची खुशालकाय आमी कशी वाडोवची हें पयल्या आमच्या मनांत येवंक शकता जेन्ना मनीस कुरपेन जियेता आनी कुरपेन जियेल्ले ओस्तोरेन मारियान आमच्या आवयन आपल्या जिविताच्या वेगवेगळ्या घोडितांनी आमकां कोडीत केलें आंज बोडव्यान तिका ही खबर कळयल्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणानो आमी पळयता ती रोखडीच आपले मावशे भयणीचे सेवेक गेली अ पर्सन फिल्ड विथ ग्रेस कॅनॉट स्टॉप एन्जॉयींग दॅट ग्रेस हेज टू रन आउट टू शेअर दॅट ग्रेस जो मनीस आपणाच्या जिवितान ही कृपा ताका पावता ताच्यान आपणाच्याच वस्तूंकी सांबाळूंक जायना तो धांवता सो ग्रेस brings us to action. Kurpen बोल्लोलो मनीस वावर करपाक धांवता आनी आमच्या मारयेन आवयन आमकां हें दाखयलां ज्या घडयेक तूं देवाची आवय जातली तुका पूत जल्मतलो ही खबर पळोवन ही खबर आयकून ती खुशालकायेन आपल्याच घरान रावली ना धांवली कित्याक एक कुरपेन बोल्लेलें जिवीत तिकाय वांडपा खातीर आनी म्हाका भाव भयणानो जेन्ना एलिझाबेथीन तिका कुरपेची खबर सांगली तेन्ना तिणें आपणाचे वस्तूंकी पेंपरे वाजयले ना देवाची व्हडवीक सांगली म्हणटच मोगाच्या भाव भयणानो जो मनीस कुरपेन जियेता ताच्यान आपणाचेच वस्तूंकी तें सांबाळूंक जायना तो रोखडोच तें धांवता आनी दुसऱ्यांक तें वांडटा एक गायन आसा इंग्लीश भाशेन डीड यू नो मेरी डीड यू नो मेरी डीड यू नो आनी ह्या गायनान कितें म्हटलां जें कितें तिच्या आख्या जिवितान कितें घडटलें कश्टाचें आख्खें जिवितान कश्टाचें वेरें ती जियेतेली
तूं ओय म्हटलां तेन्ना हें सगळें जाणा आसली असो विचार आसा त्या गायनान. आनी खरें म्हळ्यार म्हाका भाव भयणानो, जें कितें जातलें तिणें पळय ओय म्हटलें आंज बोडव्याक, तेन्ना तिका हें सगळें खबर नासली कितें जातलें पळय तिच्या जिवितान. तिका धांवन इजिप्ताक पोवन वयचें पडटलें आसलें, भुरग्याक आवयच्या बेसाचेर थंयसर धांवन वयचें पडटलें आसलें, जल्म दिवपाक जागो आसचो नासलो, हें सगळें कांयच तिका खबर नासलें. तरी पूण तिणें ओय म्हटलें, कित्याक कुरपेन जेल्लो मनीस म्हाका भाव भयणानो देवाच्या चोपक्यान आसता. देवाच्या चोपक्यान आसता. इज कॅप्चर्ड बाय द अटेन्शन ऑफ गॉड, द वन दॅट इज इन ग्रेस. आनी हेंच म्हाका भाव भयणान आमकां जेजूच्या जिवितान दिश्टी पडटा. जेन्ना म्हाका भाव भयणानो जेजूच्या जिवितान आयज आमी हो शुभ वर्तमानाचो वांटो वाचला आनी ताणें इसायास प्रवादीचें पुस्तक उसोवन ताचेर बारकाय नियाळ केलो आनी म्हटलें आयज हें शार्थी पावलां. इट हॅज कम टू कंप्लिशन, जें आपणाच्या जिवितांतल्यान. कित्याक म्हाका भाव भयणानो, एके खेरीत भाशेन आमकां उगडास आसतलो, जेजू जेन्ना देव तेंपलान सांडलो न्हू, मारिया धांवन जुजे धांवन तेचे सोदीक गेली, तेन्ना ताचो जबाब कितें? ताणें जबाब दिलो, तुमकां खबर नासली हांवें म्हज्या बापायची खुशी करूंक जाय म्हणून. म्हाका भाव भयणानो, दिस इज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी हॅव रेकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर्स बिटवीन हीज पेरंट्स एंड हिमसेल्फ जीजस. आनी हो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ टेल्स अस हाव ग्रेसफूल, ग्रेस फिल्ड दॅट कॉन्वर्सेशन इज. मारियाक जुजेक तो आतां सांगता, म्हाका धाडला, तुमच्या वांगडा हांव वाडला, पूण तुमकां आजून खबर ना हांवें ह्या कुरपेन भरलेल्या जिवितान कितें करूंक जाय पळय तें. म्हाका भाव भयणानो, तांकांय उजवाडायता, तांकांय उजवाडायता. तीं जाणा आसलीं तें, तो खिरीत मनीस म्हणून जेजू. पूण जायते फावटी आमच्याय मनाचेर असो विसर पडटा ते भाशेन वी नीड टू बी रिमायंडेड. आनी हेंच कितें घडलें, द फर्स्ट रेकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन दॅट वी हॅव इन द स्क्रिप्चर्स बिटवीन हीज पेरंट्स एंड हिमसेल्फ बाय जीजस. हें कितें कुरपेच्या जिवितांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका भाव भयणानो, म्हजो वेळ आजून पावूंक ना कान्ना गांवांत म्हणून, कान्ना गांवांत. पूण कितें केलें तेणें, कुरपेन त्या गोराब्याची लॉज पयसायली. सो कुरपेन भरलेलो मनीस म्हाका भाव भयणानो कॅन नॉट wait to see the suffering of others. He becomes responsible. I am responsible. मारियानूय तिका कोणी येवन सांगूंक ना, तांकां सोरोका बाळा तिणें वचून पयलें तें. जेजूक तिणें कोडयलें तें. सो हांव पयलो म्हणटालो पळय तें, हॅपिनस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज एन ऑप्शन. कित्याक तूं दुसऱ्यांच्या जिवितान खुशालकाय हाडटलो जाल्यार एके खेरीत भाशेन तुजो हुस्को जावंक जाय, तांच्याय जिवितान हांव कसो खुशालकाय हाडटलो. इट्स नॉट हॅपिनस एलोन दॅट यू कॅन एन्जॉय, यू हॅव गॉट टू बी सीइंग द हॅपिनस इन द लायव्स ऑफ अदर्स. सो बीइंग हॅपी इज बीइंग कंपॅशनेट. बीइंग हॅपी इज लुकिंग एट द अदर पीपल. बीइंग हॅपी इज हाव आय कॅन बेस्ट मेक एन ऑप्शन टू शेअर दीस हॅपिनस. तर हे भाशेन म्हाका भाव भयणान आमी जियेता तेन्ना कुरपेन भरलेलीं मनशां आमी जाता. जेन्ना आमी हें ओरोस, कुरपेचें ओरोस जुबली इयर म्हणून समरमता, ह्या कुरपेच्या वर्साक म्हाका भाव भयणानो आयच्या शुभ वर्तमानांतूय हें आयच्या काळान शार्थी पावोवंक जेजून आमकां हें आव्हान दिल्लें आसा. त्या काळार तेन्ना वाचलें तेन्ना ताणें म्हटलें आयज हें शार्थी पावयलें. पूण ह्या समाजांत आयच्या काळांत आमी मुखार व्हरतले जाल्यार हें कुरपेचें जिवीत आमी कशे तरेन वचूंक जाय तें आमकां एके खेरीत भाशेन ह्या शुभ वर्तमानाच्या वांट्यान आमकां मेळटा. आनी थंयसर शुभ वर्तमानाच्या वांट्यान जेजून म्हटलां, आपणाक गोरिबांक बरी खबर दिवंक म्हाका सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक म्हाका अभिशेक केला. बावतिजमाच्या संस्कारान आमकां सगळ्यांक अभिशेक केल्ली आसा. गोरिबांक ही बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक. कोयती न्हूच फकत जेलीन आसात पळय ते, कोयती आमच्या घरांनी कडेक आसात. मनाच्या चिंतनांनी आमी कोयती जाल्ले आसात. आमच्या समाजाच्या भांडारांनी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसायटी हॅव केप्ट अस इम्प्रिझन्ड. आनी हे कोयदे असल्या कोयद्यांक सुटका दिवपाक
आमी मोगाच्या भाव भयणांनो जेलीन धांवपाची गरज ना. आमच्या समाजांत जायते हे भाशेचे कोयदेपणाची जिवीत जेल्लीं आसात. कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक कुड्डे आसात खरेपणी. देर आर पीपल हू आर ब्लायंड. बट कुड्डेपण आमकां मोगाच्या भाव भयणांनो आनीक इंग्लीश भाशेचें गायन आसा आनी थंयसर गिव अस आयज टू सी द सफरींग ऑफ दीस वर्ल्ड. म्हळ्यार कितें आमी कुड्डे जाल्ले आसात. आमकां तसले दोळे दी. ह्या समाजाचें कुड्डेपण आसा पळय तें एक समाजाचें ओनीत आसा पळय ती ओळखून घेवपाक समजून घेवपाक. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां ह्या आयच्या काळार हें सारथी पावोवचें आव्हान आसा ह्या शुभ वर्तमानाचें. तर आयज मोगाच्या भाव भयणांनो ह्या परबे दिसा हांव तुमचे मदें थोडे मुद्दे दवरूंक सोदतां. आनी हे मुद्दे मोगाच्या भाव भयणांनो आमचे आयज आमी रिपब्लीक डे समारंभता. आनी ह्या रिपब्लीक डेच्या समयार महात्मा गांधी ताचें जायतीं शिकवण आसा. आनी ह्या शिकवणेंतल्यान तो एक 7 मुद्द्यांची आमकां खबर करता. एक मनीस कुरपेन जियेतलो जाल्यार ताणें कसो जियोवचो हें हांव म्हज्या नियाडांतल्यान पळयतालो. ताणें दिल्ली शिकवणेंतल्यान एक कुरपेन भरलेल्या मनशाच्यान हे भाशेन जियोंक जाता. आनी ह्या 7 मुद्द्यांनी तो समाजाक एक जागोयता आनी म्हणटा हे भाशेचें आमचें जिवीत जावंक जाय. कित्याक आयच्या समाजांत ही आयची मांदावळ हे भाशेन चल्लेली आसा. पयले सुवातेर तो म्हणटा दॅट इज वेल्थ. पीपल आर सिकींग वेल्थ विदाउट वर्क. पीपल आर सिकींग वेल्थ विदाउट वर्क. तुमी पळयात पेपर उकडलो जाल्यार कितले स्कॅम्स कितले फ्रॉड्स जायतीं जाणां कडेन तुमी त्या चॉपक्यान पडलेलीं आसात. वी वॉन्ट वेल्थ. कितले आमकां मोबायलाचेर येतात न्हू इतके पयशे घालीत जाल्यार तितके पयशे जातले. वी फॉल ट्रॅप इन टू दॅट. फुकट कोण दिवपाक जाल्ला. फुकट मेला फकत एकलोच जेजू. आमी कांयच ताका फारीक करूंक ना. हें फुकट मरण घेतलां जेजून एकल्यानूच. आमकां फुकटचे पयशे दिवपाक खंयचे येतले ते. वी आर गेटींग ट्रॅप्ड. वाय? बिकॉज वी वॉन्ट वेल्थ. वी डोंट वॉन्ट टू वर्क. वी डोंट वॉन्ट टू वर्क. This is the scene of the present times. एक कुरपेन बोल्लोलो मनीस चिंतलो हांव कितें स्टेप घेता पळय तें हांवें तितून कितें वावर घातला आनी वावर घालूंक ना जाल्यार तें म्हजें जावचें ना. हें मनान घेवन पयले सुवातेर गरजेचें. सो वेल्थ विदाउट वर्क कॅनॉट बी अ एक्शन ऑफ अ पर्सन हू इज फूल ऑफ ग्रेस. कुरपेन बोल्लेल्या मनशाच्यान हे भाशेन जेवंक जायना. दुसरें तो सांगता टुडे देर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी हॅपनिंग फॉर प्लेजर विदाउट कॉन्शन्स. प्लेजर विदाउट कॉन्शन्स. हांव सदांच म्हाका चिंतलो हांव कितें तर दुसऱ्याक बरें करतलो म्हाका कितें मेवतलें हो हुस्को आमकां. वॉट वील आय बेनिफीट? माय कॉन्शन्स इज नॉट टेलिंग मी टू डू इट सेल्फलेसली. आय वॉन्ट टू हॅव सम प्लेजर फॉर माय सेल्फ. वेगळ्या तोरांचे प्लेजर आसूंक शकता ते. पण हे प्लेजरान आमी एक आमकां पळयता तें वॉट वील आय गेट आउट ऑफ इट. नॉट वॉट माय कॉन्शन्स टेल मी टू रीच आउट. लूक आउट फॉर पीपल हू आय नीड. बी मोर कंपॅशनेट. रीच आउट. मेक इट एन ऑप्शन टू हेल्प अदर्स. हें आमी पळयना इफ यू वॉन्ट टू बी हॅपी. दुसरें म्हणटाच मुखाच्या भाव भयणांनो देर इज प्लेजर दॅट वी आर सिकींग विदाउट आवर कॉन्शन्स. तिसरें तो सांगता आमकां टुडे देर इज नॉलेज. जायतें शिकप आसा बट नो कॅरेक्टर. कितले आमी पेपरांचेर वाचतात. फाटल्या दिसांनी पयलें एक दोतोर फांकी दोतोर ही आफ्टरवर्ड्स एग्रीज एडमिट्स न्हू ताणें सुमार 21 भुरग्यांक जिवेशी मारून एका पायपान उदकांतल्यान सोडून दिल्या. हें वाचलां आसतलें तुमी. ए व्हेरी फेमस डॉक्टर. भुरग्यांक मारून ताणें भितर उडयल्यात. देर आर सो मेनी पीपल इन दीस वर्ल्ड हू आर वेरी वेल एड्युकेटेड. नो देर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज बट देर इज दिस नॉलेज डजंट स्पीक अबाउट द कॅरेक्टर. आनी कॅरेक्टर उणें जालो जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो ताका कुरपेन बोल्लोलो मनीस आमच्यान म्हणूंक जायना. सो अ पर्सन हू हॅज गॉट ग्रेस विल यूज हीज नॉलेज फॉर द बेनिफीट ऑफ द सोसायटी. For the benefit of being selfless to reaching out to others.
चवथें सांगतात आमकां टुडे देर इज बिजनस विदाउट एथिक्स. बिजनस विदाउट एथिक्स. जायते पावटी मुगाच्या भाव भयणांनो एकाचें 4 करून 4रांचें 7 करून हे भाशेन आमचो धंदो आमी चलयता. जायते अशें म्हणटात न्हू, अशें उलयल्लें आयकूंक येता. म्हाका फायदो न्हू जाल्यार थिंगसर कितें आडगां नाडगां करनासतना म्हज्यान धंद्यान मुखार वचूंक जायना अशें उलयतात. सो देर इज नो एथिक्स. फकत कमिशन कितलें तें, पयशे कितले मेळटले पळय ते. बिजनस म्हणटात बट बिजनस विदाउट एथिक्स. हे भाशेचें जिवीत समाजान चल्लेलें आसा. 5वें आसा सायन्स. इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट सायन्स इज हॅपनिंग विदाउट ह्युमॅनिटी. न्हू, सायन्स इज हॅपनिंग विदाउट ह्युमॅनिटी. आतां आमी फाटल्या 4 वर्सां आदीं कोविडाची खबर केली आनी सायन्स सांगतालें आमकां हें खऱ्यांनीच अशें म्हणून. आतां कितलेच तरेचें इन्फॉर्मेशन भायर सरोंक लागलां न्हय. आमी आतां कितलेच भासांचें इन्फॉर्मेशन आयकूंक येता आमकां. कितें सोत कितें फोट देवूच जाणा. कित्याक मनशाक मनीसपण राखपाचें हें देवान रचलेलें आसलें. हें विज्ञाना उद्देशी थ्रू सायन्स इट वॉज इम्पॉर्टंट फॉर अस टू इन्क्रीज the better life of people. The whole understanding today in the world is how can we kill people through science. Development of science is talking about killing people, reducing the numbers in the world. तुम्ही वाचतात आसतलीं हें न्हू. पूण हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो सायन्स चल्लें जाल्यार विदाउट ह्युमॅनिटी हें कुरपेन भरलेलें जिवीत आमकां दिश्टी पडचें ना. 6वें आसा today religion, we want religion, but it is without sacrifice, without suffering. We want a God of prosperity, a God without suffering. But the God without suffering is not God. The way towards God is only through suffering. And हे आमकां जेजून जाका आमी सत मानता तें आमकां शिकयलां ताणें. तर मोगाच्या भाव भयणांनो a suffering inflicted in this manner, and we are unable to see that what is more important in life. Ebashen Mogacha Babinano, today we are seeking a religion without suffering. And the last 7th one, which is so much evident in our society today, politics without principles. Ebasheche amchen jivit challele asa. Mahatma Gandhi ह्या 7 वस्तू उद्देशी आमकां शिकयता ह्या समाजांत आमी कशे तरेन खुशालकाय उत्पन्न करूंक जाता. म्हज्या नियाळांतल्यान मोगाच्या भाव भयणांनो हांव अशेंच चिंतालो, इफ वी आर पीपल फिल्ड वीथ द ग्रेस ऑफ गॉड, वी कॅन फायट अगेन्स्ट ऑल दीज evils or sins that Mahatma Gandhi calls about. Ayes mogacha भाव भयणांनो will make a choice, because it's an option for action. The one who has got grace has to make an option for action. And हे भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो, the option should be the happiness, how we can be more compassionate. The option should be to be responsible by looking at others. We have to be making an option for the good of the society. तेन्ना आमी सगळीं एक कुरपेन बोललेले सायबिणीची परब बोरतेन आनी दबाज्यान समरूंक पावतले. हे आमच्या जिवितान सगळ्यांक धान आनी धारजणे मेळचें म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया. आमी देवाक सत मानता म्हणून आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सोरपोतवेदार बापा, स्वर्गान पळय तुमी चार वचनारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो,
Pons Pilatacal tané kossosle, taca cursar solda, velo antacani kipelo. Tomelia moden deolo, tisra dissa medlent loci vonsalo. Sorcar sollo, sor podvidar deva papacha usmek posla. Tointan ci vien melden ci monsubi korunketala. Sotmantan povitratmen, katolik povitsobe, boktan soekta, patkanche boksone, kulichen John pon, sasnachen jivit. Amen. आमचे काळजांतले ओत्रेक आमचे आवडे आमची मागणी वेळार बापाक उबारुया. सरस्पराची समूट सो बरी जिवाची घोटाय. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या काल आसलेले पोरजेक सरस्पराची समूट परगटूंक आनी शिकोवंक आनी हे वरवीं तांकां जिवाची घोटाय दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. सरस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आमच्या सरकारी सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीच्या मार्गान चलोन देशांत वसतले तरेची उनितीचेर झुजून नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक आनी पोरजेक काळजाचो संतोष हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका परगटूंक सरस्परान म्हाका धाडला. आमचे क्रिस्ती आपणे वळखून घेवन देवाचे उतराचे उजवाडान आनी सुबुरतेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक आमी बरवशांची संदेशकारां जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. हेज राजान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो ओट दिलो की सगलो लोक वाचला तें समजलो. आमच्या 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतली आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां संस्था काती आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मळाचेर देवाचें उतर परगटूंक आनी शिकोवंक बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करतना बापाचें बळ मागुया. आयज बोंपाट सायबीण मायचे परबे सोम्यार तिचे देखीन आनी विनोनेन देव शेगुणांनी वाडोवन देवाचे उतराच्या आदारान आमचो कुटुंबीक जबाबदारी पाळूंक तशेंच आयज परब सुमरमतल्या कॉन्फ्रारिया वांगड्याचेर आपलो वावर उर्बेन करून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक
तांकां बापाचो आदार मागुया. प्रितीवन बापा, मारयेचे उदेशी आमी तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान दोयन आमकां ती तुज्या उदारपणान वांटले म्हणून आमी आशेन रावता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C16 पेज नंबर 39. उंडो आनी सोरो जावन आसा जेजूच्या संपूर्ण मोगाची कुणा आनी जेजून स्थापलोल्या मिसाच्या बलिदानाची दानां. ह्या दाना सांगाता आमकां जोण एकल्याक, आमच्या कुटुंबांक आनी समुदायेक बापाक उबारुया आनी जेजूच्या उतरांच्या आनी मासा रोगताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमचे खासगी कुटुंबीक आनी समुदायीक जिवीत ओदीक बावडता बोरवश्यान वाडूंक आमचे आवंडे ह्या उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं बापाक उबारुया. आमचें दान. हांव म्हजें म्हाका आसलोलें धोरण सोडूंक दिवंक, दुसऱ्याच्या सांगाताक चलचें मन आपणावंक आनी ओदीक करून ओस्कोत आसलोल्यांक आनी कोनिश्टायेक सांपडलोल्यांक धीर बोळ आनी बोरवोसो फावो जातलो सांगाता आनी आदार दिवंक उदार काळीज मोनाची जावंक ही आमची खुशी ह्या दाना सांगाता बापाक उबारुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोयेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताच्या वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोश्यांनी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोरताय
जेजू क्रिस्त आमच्या सोमी वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतान सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी तुका सोयसोय उत्सर्गी 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 खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कांस, नव्यांनी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumiacie sobie ulokata, ani ekashi tlepieta, ty tlepowi, tu wojbowanie są, nami duże moron porgota. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुता बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tia Gesù orfin, Tia Gesù sangata, Tia Gesù tai. Povitrat mianchaik ponan, sor podvedar bakpa, sorvondonani voi botuka, sasna cha sasna. Gesù namka, माकडे करूंक शिकयला ताच्याच उतरांनी बापाक उलो करून सुकली बरोबर आमी म्हणया आमच्या बापा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वच आनी आमकां तांत्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानूच रेखता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुकलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुमी आमकां बोल्ल्याय. अंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. बाबडीनो आयज आमचे बोपाट सायबिणीची परब आमी मनयल्या आनीक आमच्या फादर मॅवरिकाच्या नांवान तशेंच आमचो पातकूर फादर पिटराच्या नांवान आमचे ब्रादर आसात तांच्या नांवान बोपाट कॉन्फ्रारीच्या सगळ्या वांगड्यांच्या नांवान आमचे फाब्रिका तशेंच PPCच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हे परबे दिसाक हांव बरें आवंडयतां. हॅपी फिस्ट. आनी बोपाट सायबिणीचे मजतीन आमच्या सगल्यांच्या घोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या इंतेसांवा पासत मागलां, वेगवेगळ्या पासत मागलां, ते आमकां सगल्यांक साकार जावंक हांव खेरीत भाशेन आवंडयतां. तशेंच आयज आमच्या भारताचो पर्जी राज्याचो दीस रिपब्लीक डे. ह्या निमतान तुमकांय सगल्यांक परबीं जय हिंद. भाव भयणीनो, जय हिंद म्हणटा तेन्ना आमी पर्जे राज्याचे जे हक्क आसात आनी आमचे जबाबदारी आसात, रायट्स एंड ड्युटीज, ते आमी जियोवपाचो वेळ हो. जायते फावटी कडेन आमी सगळें सोडलेलें आसा. आमचे रायट्स एंड ड्युटीज आमकां पडलेले ना. पर्जेचें राज गेल्लें आसा आनी पॉलिटिशनाच्या हातान पडलेलें आसा. आमच्याय गांवांत आमकां दिश्टी पडटा. जर आमचे भोंवतणी जें घडटा तेन्ना आमी पर्जेचें राज, आमचें राज हें जाणा जावन भोव करून जेन्ना आमचे पॉलिटिशन्स जे आसात वो जे कोण जबाबदार आसात ते बेजबाबदार जाल्ले आसात तेन्ना आमी उबी रावपाचो वेळ हो. हेंच आयच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक हांव आवंडयतां. आयज आमकां ह्या परबेच्या दिसाक मिसाची भेट करूंक आनीक आमकां प्रवचन करूंक आयज आमचे मदीं हाजीर आसलेल्या फादर मॅवरीक फेर्नांडीस, कारितास गोवा हाचो डायरेक्टर, ताका आमचे काळजांतान दिनवास. फादर तुका देव बरें करूं. आयज आमचे मदें येवन तुवें आमचे बराबर ही भेट केली देखून आनी तुज्या वावराचेर भोव करून हो समाजीक वावर आमच्या गोंयांत जाता पवित्र सभेच्या ह्या खात्या वरवीं ह्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी आमचोय सहकार तांकां मेळूंक आमचे आवंडे. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 30,240 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,900 रुपया, सगळे मेळून 32,140 रुपया. फुडल्या आयताराक सद्या काळाचो चवथो आयतार आनी 2 प्रांतीक जेजूचो वळखीचो दिसूय आनी त्या दिसाक आमचे फिरगोशीन पयलो कुमन्यांव जाता आमच्या भुरग्यांचो. 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता. ह्या 6:45 वाजताच्या मिसांचेर वातींचेर आशिर्वाद जातलो. 2 तारीख भेटवणेचो दीस तो. मिसाचेर वातींचो आशिर्वाद तुमी तुमच्यो वाती घेवन येवच्यो. मांडावळ करूंक लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रेजा समुदाय बिहायंड NSD. 8:30 वाजता पयल्या कुमन्यांवांचे मीस मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं. चोत्राय धरची भुरग्यांची दोतोन. आयज ना, आयज फेस्त, हॉलिडे. फुडल्या आयताराकूय बीन हॉलिडे. भुरग्यांची दोतोन उणी जाल्ली आसा. ह्या पासत सोनवारा दीस दोतोन जातली सांजेर 5 वाजता. सगळे आवय बापायनी चोत्राय धरची, भुरग्यांनी चोत्राय धरची आनी संदेशकारांनी चोत्राय धरची. सोनवारा दीस सांजेच्या 5 वाजता भुरग्यांक दोतोन आसतली. पवित्र संस्काराची बोजवण बुधवारा दिसा सांजेच्या 6:30 वाजता मांडावळ करूंक नाकेली सॅक्टर. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण आनी त्या उपरांत मिसाची भेट.
फुडल्या आयताराक जेन्ना भुरग्यांचे पयल्या कुमन्यावाचे मीस जाता तुमकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या पयल्या कुमन्यावाच्या मिसांक भाग घेवंक भोव करून जीं आमचीं भाव भयणां नवीं काजारी आसात आतां ह्या वर्साक जीं लग्न जाल्यात तांकां सगल्यांक आमंत्रण ह्या मिसाक तुमी हाजीर जावंक. डायसिजन फॅमिली सर्वीस सेंटर कडोवपाक लायता. देर वील बी अ रिट्रीट फॉर मॅरीड कपल. सगळीं जीं लग्न जाल्लीं आसात तांकां 21 तारीख ते 23 तारीख मार्चाचे पेद्रू आरुपे इन्स्टिट्यूट राया गोवा. सगळीं जी आमची मॅरीड कपल्स आसात लग्न जाल्लीं जोडयां आसात आमी तुमकां विनंती करता भाग घेयात हितून ह्या रितीरान भाग घेयात आनीक आमचें लग्न जिवीत आनी आमच्या घोराब्याचें कुटुंबीक जिवीत आनीकूय सुफळ जावंक हो आदार तुमी घेवचो. हाचे रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात त्यो पळोवन तुमी हें रेजिस्ट्रेशन करचें. St. Joseph was College Outreach and Extension Cell in association with Primary Health Center Kortali आयज एक फ्री मेडिकल कॅम्प घडून हाडटा. दाबोलीं खोपेलान तो जातलो. आतां सकाळीं 10 वाजता सुरू जावन 1 वाजता पासून तुमी वचून ताचो फायदो काडचो. पोरगोटणार ही दाखोवण सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची आनी मिसावांची आमचे दिओसिसीन चालू जाल्ली एक्सपोजिशन जाता तेन्ना आनीक आमचे फिरगोजीन म्हणजे वयर रेजिना मुंदी ग्रावंडाचेर 28 तारखेर ताचो लास्ट शो जाता. कोणाकूय चुकला तुमी घडी थोड्यांनी पळयला आसतलो दुसऱ्या गांवांनी वचून जाल्यार आयज हे 28 तारखेर जो जाता तो आमचे मोर्मुगांव डिनरी सगळ्यां पासत म्हणटोच आमच्या फिरगोजीन जाता म्हणटोच आमी सगळ्यांनी भाग घेवपाक आनी ह्यो जबाबदारी पाडपाक भार घेवया. 7:30 वाजता हो शो सुरू जाता. 7:15 वाजता मेरेन सगळ्यांनी आपल्यो बसका घेवच्यो म्हूण विनंती केल्ली आसा. हो शो फ्री शो टिकेट ना तेका म्हणटच सगळ्यांनी येवचें पूण 7:15 वाजता मेरेन तुमी हाजीर जावचें. रेजिना मुंदी ग्रावंडाचेर पोरगोटणार हो शो जातलो. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता. मायरन मिंगेल लांदेज, कायतन लांदेज आनी फिलिपा क्रूज हांचो पूत रावता बायणा वास्को. लग्न जावंक सोदता मॅक्लिना शर्मिला हरिकांत्रा हिचे लागीं तिदू सोमनाथ नारायण हरिकांत्रा आनी मारिया निनेट मिलाग्रिना पावलिना क्वाद्रूस हांची. एशली एब्राहम डिसिल्वा तो पूत फेलिक्स डिसिल्वा आनी रोजी डिसिल्वा हांचो रावता पोंबुरपा. लग्न जावंक सोदता वेनेसा फेर्नांडीस हिचे लागीं तिदू इनासियो फेर्नांडीस आनी वालेंटिना फेर्नांडीस हांची रावता आल्त दाबोली. लग्न जावंक तांचे मदें कसलीय आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड तांचे पासत मागूंक नवो क्रिस्ती कुटुंब ती घडूंक येतात ताचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. आयज ही परब मनयता आसतना बोंपाड सायबिणीची कॉन्फरार आसा. तांकां आमचे खेरीत दिनवास मांडावळ करूंक बडी आनीकूय मांडावळ करूंक जाय आसली पूण जी मांडावळ तुमी केल्या त्या पासत तुमचे उपकार आठयता दिनवास आठयता. आनी आनीक एक पावटी आयज हे परबे दिसा दोनूय कॉन्फरारीच्या वांगड्यांक आनीक एक पावटी उलो. तुमच्यो जबाबदाऱ्यो ही देवसांवां सांबाळपाची आनीक पवित्र सभेन जो वावर तुमकां आसा तुमची जबाबदारी आसा ती पाडूंक तुमी बाराबर मेळूंक बाराबर रावूंक आनीक जमातींनी वांटो घेवपाची गरज. निमण्या वखदार जायत्यो वस्तू आमच्यो मागीर सारक्यो पडना जाग्यार. ह्या पासत सगळ्या कॉन्फरारीच्या वांगड्यांक म्हजो उलो. जेन्ना आमचे कमिटी हे मिटींग्स आतां ह्या दिसांनी थारायतले हे मिटींगेक तुमी सगळ्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावंक आनीक कॉन्फरारीचो वावर जो आमचो आसा फिरगोजेन बरो वावर चलता तो आनीकूय नेटान करूंक तुमी सगळ्यांनी भार घेवंक तुमकां सगळ्यांक आमचो उलो. उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन
आनी मोगान जेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया उत्सवाचें गीत. Swas to porta, Ore Christ pasani munis, Tuju tratus vatsodon naru, Angato shi podlo lia burgya, Tu zoput somos ogil de bashin soluti, git mocedo capafu, cinenza ut banashini sotu, tu gerut savis